मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम सगळीं बरी आहे न्हू आमी बीन बरी आहे आयज जालें हांव मातशें सुमराचें सो आमी न्हू भायर सोदताय आयज काल हांवें सांगलो न्हू लायक आमी पिकनिकी वचपा प्लॅन केलो म्हणून सो तो कॅन्सील केलो सो वयची न्हू म्हणून कित्याक तें भायल्यान तें चलता म्हूण मागीर तें राती मागीर कजनान लेट एस फोन केलो की तुमकां तेशी आय म्हूण तेंगे तेशी फॅमिली सो बेश्टें बारीकशें तेंगे थिंगा बेश्टें बसया कित्याक काल वॉल्टरान ना हें वचपा म्हूण तेन्ना चिकन बिर्याणी केलोली सो ग्रेवी ऑलरेडी तेणें केलोली आनी मागीर तें सांगपा लागलें की सद्या सगळें जालो आहा न्हू तेशी आहा म्हूण सो मागीर प्लॅन केलो तेशें वचपाचो सो बिर्याणी कोत्ती हांवें शूट करूं ना सो तुमकां बेश्टें दाखयता सो आयज आमी हिंगसून कितें घेवन वयता आमी जस्ट हिंगसून हांव घेवन वयतलीं बिर्याणी सो इट्स बिर्याणी सो रेडी केली कित्याक ऑलरेडी ग्रेवी केलोली सो मागीर जस्ट सगळें अशें करून रायस बीन हें बीन घालून सगळें रेडी केला सो आतां आमी वयताय नेक्स्ट टायम वॉल्टर बिर्याणी करता न्हू तेदून हांव तुमकां तेगेली रेसिपी शेअर करतलें चिकन बिर्याणीची सो आतां आमी ब्रेकफास्ट बीन कांय करूं ना कित्याक आतां आमी ब्रेकफास्ट हिंग किंग स्ट्रीट ना वेलंकिनी आहा कॅफे सो थिंगसून आमी कितें आमकां पॅटिसां बीन कितें घेतलीं आनी आमी तेंगे थिंगा वचून ब्रेकफास्ट करतलीं चलया आमी आनी हांव तुमकां दाखयता तेंगे थिंगा ओके हेचो ह्या रेडी जालो हाय हाय नानू शो युअर ड्रेस शूज से तेका हितूसान प्रायमाका सोन बट ते लूज जाताय दोगांयकूय सेम घेयल्ले तेका मातशें लूज जाताय सो तेम दोगांयनी सेम घेयला आनी हो आयज तेंगे आउटफीट what's up say hi friends आनी होचय आम गेलो गुड मॉर्निंग मुड्रे सवज जाय ताका गुड मॉर्निंग कशी आहे तुम सगळी बरी आहे न्हू तो भिता मातशें तुवें म्हणलें गुड मॉर्निंग सो तो बाबागे मातशें क्रॉक्स निवड करता कित्याक ते मातशें लूज जाताय न्हू सो ताका हांव हें घालतलें आनी हो मगे आउटफीट दाखय रे तांकां पयरूय बीन दाखोवं ना हें एक्चुली हें शिनाची ऑर्डर केलोली 2 केलोली मागीर त्या दिसा आमी हें घालून नातींग घायलोली सो म्हाका मातशें मोडी जाता तरी पसून घराकूय न्हू कोता येता तें सो हांव ताका मगे आउटफीट दाखयता आयज सो मगे आउटफीट सो हांवें शूज घालपाक लागलोलें बट घराकूय न्हू बेश्टी जस्ट पाद्दुका हांवें घायलें सिंपल बे सो म्हाका सांगया हांव कशें दिसता ओके सो आमी आतां वेलंकिनीसून हांवें ब्रेकफास्टाक घेयला भाजी घेयला बन्स घेयलाय प्रॉन्स पॅटीस घेयला जायते घेयला आनी आतां आमी तेंगे थिंग वचपा भायर सरताय सो हांव थिंग पावतरी तुमकां मेळटा सो आतां आमी फॅमिली पावली एक आमकां 20 मिनट्स लागताय आमगे थिंगसून बट आतां आमी ते सावथ हॉल किंग स्ट्रीटसून ब्रेकफास्टा लागून सामान हाडलो न्हू म्हणजे भाजी बीन तशें करून सो मातशें टायम जालो आमकां एक अर्दवर लागलें आमकां सो आतां आमी फॅमिली पावली तेगे कजना थिंगा हे तेगे बाब हाय म्हणा आमी रे हाय म्हण ते बिजी हाय हाडपा आनी तेंगेलें बरें दिसता सारकें तेणें झाड रोयला हेचें जस्ट वाजांक हेचें तेंगे मुखावदान हिंगाय बीन झाड रोयलाय तेणें दवरलाय चोन व्हरपा तेगेलीं वयता तेन्ना बरो आहा वेदर म्हळ्यार भायल्यान मातशें थंडाय आहा आनी वॉल्टर आनी तेगे गो दोगांय कार पार्क करून गेला हे हॉरेल बीन सजवाय ते हॉटेल म्हाका पयलीं हॉरेले दिसलोले तेगेले हे वॉल्टरागे कजनागे
बाय हाय हे तेंगे घरा पयलो हाय आमी आजचो या सद्या आतां आमी ब्रेकफास्टा रेडी कोत्ताय कित्याक ती च्या पिलना आनी आमी च्या पिल नाय सो आतां हांव तुमकां चायेचो रेडी कोन्न जाल म्हणटरी तुमकां मेळटा ओके आतां आमी चाये बसलाय हेचे आमी वेलेंकिनी सोनाल्टे बन्स भाजी प्रॉन्स पॅटीज सामोसा फिश कटलेट आनी हेचे चाव केले गरम गरम आनी हेचे चाव घेवन येता चाववाली बाई ही आमची चाववाली बाई तेणे हिंगा चिकन स्टफिंग केला सो ओली रोल मेळटा आमकां हेचे कॉस्कोंतले ब्रेड आनी होच आमगेलो गॅबी बाब हाय म्हण मरे गॅबी हो वॉल्टरागे कजन माशनाचे एकटे गेलो सो आतां आमी चाव पिताय सारकी गरम गरम आनी मागीर तुमकां मेळटाय ओके सो आतां गेले वॉल्टरागे दुसरी कजन येयला हो क्लिफर्ड हो दुसरी कजन ते गेलो आनी ते गेले होच तो बाब तो व्हडलो आनी होच धाकलो हाय करा मरे आनी तेगे आवाज येयना हे गेलो आनी आयज आनी होचय भोंवता आनी आमी हिंगा भायर वचपा आहलो न्हू तो सो प्लॅन कॅन्सील केलो आनी आमी हिंगा बाजून हायले सांगलो तांकां पयलो आनी ते बियर पिताय आनी हेचय आनी ही चोय ट्रेन वयता गेली हिचो आनीक येयली सो हेचय ते एन्जॉय कोत्ताय स्टे फॅमिली गेट टुगेदर सो आतां आमी जेवपा येयलाय सो आयज मातशें लेट जालें आमगेलें स्नॅक्स बीन खायलो न्हू सो हेचें रायता रेडी बिरयानी रेडी आनी आतां आमी जेवपा वयताय फातीम आतां भुरग्यांक वाडटा ते सांगता बिरयानी कशी जाल गो चोय न्हू मागीर सांगता घेवन जाता गो चोवपा बरी घाल ओके सो आतां आमी जेयताय सो आतां हांव पोर्टान केलो बिरयानी घेतलीचे कलर बी बरो येयले बरी आहा गो वास बरो येता येताचो वासा फुटकाण गेले न्हू ओके सो आयज तो तेगे तोंडांतल्यान उतर सुटला येता म्हणटा न्हू तो उलयना बीन म्हणून चोय तेगे उतर येताय आज बियर पिलो हांव न्हू चोयचयला आनी हांव आतां तेगे कजन कितें सांगता चोय तेगे कजना थिंग येयले जाल्यार ते कजन मेळ म्हणटा तेंगे मातशी वाग जाताय ते वाग सो आतां हांव जेयता आनी चोयता तेगे कशी जाल ती टेस्ट कोन्न जाला बरी मेन म्हणल्यार आमगे सगळे सांगलो ते कलर येयला हेचे ग्रीन रेड ऑरेंज कलर येयला म्हाका बरी दिसता बिरयानी खावपाक आनी अशें वॉल्टे जेवपा बसला तेका विचार कशी लागले तुका तुवें केलो तुगेली बिरयानी बेस्ट क्लिफर्ड कितें म्हूण तूं ओके मगो कशी आहा बिरयानी बरी आहा टेस्टाक ओके सेकंड टाइम गेली ताका एक्चुली बिरयानी लायक ना खंय पण तेणें आयज हेचे वॉल्टान केलो म्हणून 2 पाट गेली यो गेबी यो यो अच्छा वो उरलो लास्ट हय वो उरलो लास्ट आनी हेचे फातिमान बरें ठणठण ठणठण हें काडला वॉटरमेलन असो गॅबी बसला जेवपा आतां बिरयानी कशी जाली सांग मरे गेबी चस चस वॉल्टरान बिरयानी स्वता बंद जाता आमी ताका सांगताय कोण मारवे आनी हिचे वॉल्टरागे कजनागे बायल तो दुसरी दाखयलो तो सो ते मातशें कॅमेराचेर येवपा लोचता टायम लागता ताका मातशें येवपाक सो तें येना म्हूण सांगलें हांवें सांगलें यो मातशें हाय मुडान वच म्हूण आनी हेचे वॉटरमेलन खाता है आमगे बच्चा पार्टी वॉटरमेलन खाते हे दोगांय फादर एंड सन
तो जेयता आनी तो काळींग खाता कसून हाडलो हूंय बरें गोड आहा सारकें तुम्ही असं 4 पावडा 4 पावंडा मेळटा हूंय अजून आहाय रे अजून आहाय हूंय तो मातसो ऑफरीचे गायलो आहाय हूंय स्वीट आहा न्हू रे ओ जेजर न्हू तो बिझी आहा सारको वॉटरमेलन हापा सो आतां आमगे जेन बीन जाल्यान आतां आमी चाय तयार केलाय आनी हेचो साम बिझी आयज ते फुटबॉल गेम खेळटाय हेच आनी आमी चा पिताय चय आमगे वो नायट क्लब सो हे थिंगाच मागीर रातयाच लायटी बीन घालून सारकें बरें दिसता सारकें सो रेस्टॉरंटाचेर येयल्यार काय दिसता सारकें बट रेस्टॉरंट तेंगेर आहाय अजून आमी आनी वचो आमगे डीजे मॅन हाय कर रे डीजे मॅन नायट डीजे मॅन आनी हो म्युजीक मॅन हय आनी चोय आमगेलो की बिझी आहाय तेंगे हेडपा सो ते या म्हळ्यार केशें येना जालें सो आतां आमगेले म्युजीक टायम सो आतां आमी डीजे बीन घालून सारकें सो ब्लास्ट सारकें आनी ते चुकोन केन्ना मेळटा अशें करून मागीर मेळटोरी मागीर तेंगे अशें करून आमगेलें मातशें बारीकशें गेट टुगेदर चलता आनी चोय म्युजीक लायतरी चोय स्कायलायनान दाडा ते गेले नाचपा लागले चोय 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 अशें करून नाचता तो म्युजीक म्हळ्यार सा हॅप्पी जाता सारको एन्जॉय जाता सारको मागीर आमी बीन मातशें आमगे डुमका लायलो म्हळ्यार आमी बीन मातशी नाचली सो आतां मोसपा आहलोली मागीर ती म्हणपा लागली राव म्हूण मागीर समती जेन बीन वसाय म्हूण मागीर बिरयाणी आमी तेपराची अशी केलोली सो मागीर ते म्हणपा लागले जेन वसाय म्हूण ते एदेशना पुलाव करता आतां सांजे मागीर कुकींग तेगेलें हेचें आनी ऑलरेडी हेचें मास शिजता जी हा हें आनी तें मागीर मातशें दुसरी जावन मातशें नासता मातशें टायम लागता तेका येवपाक मागीर तुमकां हांव दाखयतलें यो कितलें सांग तेका यो बेटाय मातशें तेका घेयला तोंड दाखोवपा सोदना पूण तें सामकी लोसता सो आतां हांव वयता घरा वचपाक आनी ओके बाय गुड नायट चल फातीं वयताय आमी बाय बाय सो आतां हांव वचपा भायर सरताय वॉल्टर सकयल वचोन गाडयेन रावता आमकां गाडी मातशी थिंग पयस आहलोली तो हाडपाक गेल्लो आनी हांव तुमकां मेळ घराको पावल मेळटा ओके इट्स मात पावली घरा बरे भशेन गेली बरे भशेन येयली कांय अशें करून हें जालना बट बरी करून वचोन येयली सो आतां आमी तेंचे बरोबर खूब एन्जॉय केलें कित्याक फॅमिली आमी जायत तेंपानीश मेळ्ळा अशी लास्ट बाबागे आमी सगळीं गेट टुगेदर म्हणजे बाबागी कुमन्याको मेळ्ळोली आनी तेजे उपरांत मेळो नाहलोली सो तेजे उपरांत आयज मेळ्ळाय आमी सो पिकनिके केलो प्लॅन बट बरो जाला आमगेलो बारीकसो गेट टुगेदर सो आतां एक्टींग आहा भितर सारकी समथींग आहा सो तुमकां तो म्हगे व्हिडिओ लायक जाय जाल्यार प्लीज शेअर लायक and subscribe to my mom's channel. And till then, take care. Bye bye. See you in the next video. Bye bye. Good night. Mogaso.